येवकार हांव श्वेता गांवकर सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कोविड केसी आटोपांत आसात। आंकडे कमी चड जावं येतात पूण वाडपाक दिवनाकात केसी। 15 जुलय मेरेन स्पश्ट जातले कोविडाचें चित्र म्हणटा तज्ञ समितीचो वांगडी डॉ. शेखर साळकार। ह्यान फुडें गटारांनी उडोवपाक मेळचो ना कोयर जातली ख्यास्त मंत्री सुभाष शिरोडकराची शिटकावणी। गोंयांत येरादारीची गच्चमुड्डी लागल्या वाडपाक हे फाटभुंयेर व्हडल्या वाहनांचेर घालतले निर्बंध जिल्लोधिकाऱ्याक बरयल्या चीट म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोविड केशी आटापांत आसात। आंकडे कमी चड जावं येतात पूण केशींनी वाड जावपाक जायना। 15 जुलय मेरेन अशी स्थिती उरली जाल्यार कोविड-19ची परिस्थिती स्पश्ट जावपाची शक्यता आसा। तज्ञ समितीचो वांगडी डॉ. शेखर साळकारान सांगलें। युरोपीय राष्ट्रां आनी चीनात कोविड केसी मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्यात। कुशीच्या राज्यांनी प्रकरणां वाडत चल्ल्यात। तज्ञांनी जुनात चवथे ल्हार येवं येता असो दुबाव उक्तायला। गोंयांत अजून केसी वाडिल्ल्यो नासल्यो तरी राज्यांत दिसामाशी 10 ते 15 केसी नोंद जायत आसात। 24 वरांत सुमार 500 चाचण्यो करच्यो पडटात। थारावीक काळात हॉस्पिटलांत येवप्यांची आनी शून्य मरणाची नोंद जायना। कोरोना इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल। जरी मदी मदी नंबर वाडटा वयर सकयल हे चालू उरतलें वयर सकयल। इट शूड नॉट शूट हाय। एज आय टोल्ड यू वी हॅव टू वेट टिल 15th जुलय। 15 जुलय पर्यंत जर अशेंच उरलें देन मे बी। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। गटारांत कोयर उडोवपी लोकांक ख्यास्त दिवपा खातीर सरकार कायदो हाडटले। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां। लोकांक आपल्या घरांतलो कोयर हाडून गटारांनी उडोवपाची संवय जाल्या अशें सांगून WRD दर वर्सा फक्त लोकांक परतून कोयर उडोवपा खातीरच गटारां डिसिल्ड करता असो टोमणो ताणें मारलो। पळयात। वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या उदका संपादन प्रकल्पाची तपासणी केल्या उपरांत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयतालो। GOA365चो अध्यक्ष रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी वेर्णा उद्देगीक इस्टेटीचे वांगडी ह्या वेळार हाजीर आसले। घरगुती कोयर आनी हेर वस्तू गटारांत उडोवप ही गंभीर गजाल। ताका लागून बायतलें उदक इबाडलां, सुभाष शिरोडकारान सांगलें। People here in Goa have got a very wrong habit, I would say. Everything from the kitchen, right from the kitchen up to the garden, I would say, they would go and dump in the Nala, which is a bad thing. In fact, I am looking into the matter and then I feel that it should be a penalizing activity. We should penalize the people who dump the things in the Nala. You see, Nala should be a very, I would say, we should look at it as a holistic place, like holistic place in the sense, you see, Nala water upstream the Nalas always drains out in the wells, which we use for our daily purpose. So, dumping garbage and what I should say, waste and all that in Nalas should be avoided, should be strictly followed. And then this problem comes of desilting. We go on desilting and the people go on dumping. You dump the things for 364 days and then we do the desilting in 1 day. It's not possible. I am going to come out with legislation. I have decided to come out with legislation. It should be, we should penalize people who misuse nalas as a dumping places and all that. गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक प्रोएक्टीव आशिल्ले खंयचेय कंपनीक सरकार उमेदीन येवकार दितलो। वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले 65% कर्मचारी गोंयकार आसात। चडशे वयल्या पदाचेर आसात अशें GOA365चो अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें। See, we want people who are going to be proactive. If there's any company who is proactive, we will give them a green carpet. We want people to come. And I have asked them how many jobs locals have over here. This was my question to them. They said they have got more than 65% locals. And head of one particular department, that is the IT department itself, is a Goan. Electronics. I feel that we have to, help such type of companies. And we are here to help people. We are here not to create any confusions. And as the chairman of the IDC, I will take all steps along with the chief minister and the industries minister to see that grievances are solved within the shortest possible time. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान इरुमा आले। भारतांत फाटल्या 24 वरांत कोरोनाचे 2022 दुयेंती मेळ्ळ्यात जाल्यार 46 जाणांक मरण आयलां। तशेंच एक्टीव केशींनी मातसो उणाव जाला। हालींच साऊदी अरेबियांत कोरोना केशी परतून वाडिल्ल्यान भारतांत आनी हेर 15 राष्ट्रांनी सगळ्या आंतरराष्ट्रीय विमानां येवपाक बंदी घातल्या।
फाटल्या कांय सप्तकात दर दिसा कोविड दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान देशात आपल्या नागरिकांक ह्या 16 देशांनी प्रवास करपाक बंदी घाल्या. जाल्यार आयतारा भारतात 2000 परस चड नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात. फाटल्या 24 वरांत 2022 नवे दुयेंती, 24 वरांत 46 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.69%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.49%. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावस सुरू जाला, देखून गरज पडल्यार खणीच्या फोंडांतल्यान उदक काडपाक सुरवात करात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान WRDक आदेश दिल्लो. जाल्यार खात्यान वेगवेगळ्या फोंडांनी पंप लावन उदक भायर काडपाक सुरवात केल्या अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. पळयात. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता, मुख्यमंत्र्यान आदल्या खणवाल्याकच पावसात खणीची देखरेख करपाक सांगल्या. मुख्य सचिव वा CM परत येतकच तुमच्यान खात्री करून घेव येता. WRDक सगळे खड्डे जाग्यार घालपाक जावचे ना अशेंय शिरोडकारान सांगले. आयकात. eve of monsoon arriving, CM सरान इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा चीफ सेक्रेटरी की WRD आनी नंतर मागीर 9 संदेची मिटींग घे अशें म्हणून. सकाळी पयली आज मिटींग जाली WRDची. WRDन काही ठिकाणी पंप बसयल्ले आसात आनी काही ठिकाणी पंप चालू केल्ले आसात टू ड्रेन आउट द वॉटर. पूण त्या बरोबरच मायनींग ओनर जे आसा पळय न्ही, मायनींग कंपनीज आसात, तांकां हांव आयकता ते प्रमाणे, यू कॅन कन्फर्म इट विथ द चीफ सेक्रेटरी, तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ. पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशें तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय अशें मायनींग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून. यू कॅन फर्दर कन्फर्म इट आयदर विथ द चीफ सेक्रेटरी or you can have a little patience and confirm it tomorrow morning with the CM. Today morning, Chief Secretary had called them, their representatives, and they had a meeting. And त्या मिटिंगेत अशें जालें म्हणून आयकता हांव. कारण ऑल ऑफ ए सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ ए सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना. उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें, पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना. त्या म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. शेवटाक बोरये पुराची दुरुस्ती सुरू जाली. गाडयो चलोवप्यांक गंभीर धोको निर्माण करपी बोरयेच्या पुलाची अवतिकाय गोवा 365 उजवाडाक हाडिल्ली. त्या उपरांत संबंदीत अधिकाऱ्यांक बेगोबेग पावलां उबारची पडलीं. गोवा 365 शेनवाराक हे पुलाचे जे जितले पॉटहोल पडलेले ताचे हायलायट केल्ले आनी ऑथॉरिटी जागी जावन रोखडेच ताणें काम स्टार्ट केलां. आज सोमाराक ताणें काम स्टार्ट केलां आनी हे पॉटहोलाचे पुरोवपाचें काम स्टार्ट केल्लें आसा. गोवमेंटाक जाग आयली खरी, पूण हे पॉटहोल पुरयता आतां पळोवया आतां हे पॉटहोल कितले दीस उरतले, कित्याक हाजेर फक्त दामोर घालून हे दामोर घालता फक्त. आतां दामोर हे कितले दीस उरतले, पावसा सिजन आतां आसा, सिजना हे कितें जातलें तें पळोवया. गोवा खातीर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. गोंयची येरादारी त्रासाची जाल्या. वाहनाची गच्चमुड्डी वाडत चल्ल्या. कामाच्या वेळार जड वाहनांचेर बंदी घालची. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सुचोवणी केल्या. आपणे आदींच कलेक्टराक पत्र धाडलां. ताणें मार्गदर्शक तत्वां जाहीर करचीं. रस्त्यार येरादारीची चड गर्दी आसता त्या वेळार व्हडले ट्रक वचपाक दिवचे न्हू. सकाळीं 7 आदीं आनी राती 9 वरां उपरांतच व्हडल्यो गाडयो सोडच्यो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. The issue of traffic in the peak hours is very importantly to be reviewed. आणि ताजे खातीर कलेक्टराक सांगलां की पयलें म्हणल्यार हांवें फाटीं 2दा ऑब्जर्व केलें जाल्यार पीक आवरान ट्रक मुवमेंट भरपूर हाय आसा, कंटेनर मुवमेंट, ट्रक मुवमेंट.
सो हांव परत लेटर केला कलेक्टराक टू इश्यू नेसेसरी डायरेक्शन्स टू द ऑथॉरिटीज कन्सर्न की पीक आवर्स ट्रक मुवमेंट जे आसा व्हडले ट्रक इंटरस्टेट जे वतात ते रिस्ट्रिक्ट करचे मुवमेंट तांकां 9 मागीर आनी 7च्या पयलीं तांचो मुवमेंट जावनी पूण ड्युरींग पीक आवर्स तांचे करचें तातूंतल्यान तें समज केल्यार म्हाका दिसता खुबशी ट्रॅफिकाचो स्ट्रीमलायन जातलो द लॉंग प्लॅन ऑफ द फ्लायओवर कमींग इज स्टील इन ट्रांझीट सो तितले परेन जी ट्रॅफिक वता पोस्ट इवनिंग ऑर पीक आवर्स ड्युरींग मॉर्निंग वी नीड टू चॅनलायज बाय एन्श्युरिंग मिनिमल मुवमेंट ऑफ सच टायप ऑफ हेवी व्हेकल्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्वरेच्या विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन पॉलिसी ॲडव्होकेसी रिसर्च सेंटराच्या जोड पालवान स्वयंपूर्ण गोवा इन बँकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसीस अँड इन्शुरन्स सेक्टर ही थीम कॉलेजीत घेवन स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स सुरू करपाचो थारायला. ते विशींची घोशणा सोमारा केली. 27 मेक पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनिसिस ब्रागांजा हॉलात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजीचो मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि CEO आशिष कुमार चौहानाचे व्याख्यान जातले. सांजे 4 कार्यावळ सुरू जातली. विद्या प्रबोधिनीचे असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला हणजुणकार आणि राजकुमार देसायान ते विशींची माहिती दिली. Today's youth and particularly BCom students find it difficult to get a very good job due to the lack of employability of skill. So in order to make them self-reliant and also self-employable, we are going to start, that is we at the Vidya Prabodhini College along with the park and also in collaboration with Bombay Stock Exchange going to start a short-term courses in the next academic year onwards on the various topics which are linked to BFSI sector. To achieve this objective, we have organized this press conference to brief you all about the guest lecture that we are going to organize on 27th May 2020 at 4 o'clock at Institute Manages Briganza Hall. नॉर्मल जे कॉलेज शिकता आनी ग्रॅज्युएट जाता ते तांकां एडिशनल जर कोर्सीस जर दिले एडिशनल जर नॉलेज दिले जाल्यार फुडलेय वाटचाली किंवा स्वताचे पांयार उबे रावपा खातीर बरें जाता. म्हणून ह्या वेळाचेर जी आसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी आसा तांचे कडेन टायअप करून अत्यंत बरो कोर्स ज्यातूंतल्यान आमचे जे कॉमर्स स्टुडंट्स आसात किंवा बाकीचे विद्यार्थी आसतले किंवा सरावंडिंगचे विद्यार्थी आसतले ते स्वताचे पांयार उबे रावपाक शकता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आयतारा काणकोणा पैगीण मालवाडो गांवांत गड्यांची जात्रा जाली. दर 3 वर्सां श्री वेताळ देवळांत ही जात्रा जाता. अंदू 5 वर्सांनी भक्तांनी जात्रेक उपाट गर्दी केली. पैंगिणीच्या मालवाडो गावात वेताळच्या देवळात दर 3 वर्सांनी गड्यांची जात्रा जाता. पूण फाटली 2 वर्सां कोरोनाच्या काळात बंदी आशिल्ल्यान ही जात्रा जावपाक पावली ना. 5 वर्सांनी ती अंदू जाली. वेताळ हे जागृत दैवत, कसल्याय प्रसंगाक पावपी असो लोकांचो भावार्थ आसा. गड्यांच्या जात्रे दिसा 10 ते 12 किलोमिटराच्या अंतरावयल्यान धावत गडे वेताळच्या देवळा कडेन येतात. हे जात्रे वेळार गड्यांक 50 फूट उंचायेचेर राटाक बांदून घुंवडावपाची परंपरा आसा. पळोवया काय उमेदीचे खीण. लोकांक पळोवंक मेळना. जितले देवळां पावले ते परत सत्री मातशें बंद करात. तितल्यान फाटल्या लोकांक पळोवपाक मेळटले. उपकार करून मातशें सत्री बंद करात. पावस गेलो गर्दी भरपूर वाडल्या. ताणय लागल्यामुळे पाठीमागे मंडळी तोरणात मंदिर निर्माण मंडळाचं तोरण आसा. काल लागले असल्या तोरणावर येऊन वर्षाच्याने कन्सेशनचे तिकीट बसून लावली आसा.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काल बऱ्याच वाठारांनी पावस चडलो. पेडणे आणि म्हापशां 2 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. आयज वत पडलें आसलें तरी 25 मे मेरेन पावस झडटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. 26 आनी 27 मेक हवामान सुकें उरतलें. तापमान वाडिल्ले असले तरी एका सप्तकाच्या थंड हवामाना उपरांत काल राज्यात हुणसाण अणभवपाक मेळ्ळी. चडीत तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वाडला. राज्यातले चडीत आनी उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. कमी चड प्रमाणात पावस. 26 आनी 27 वयर सुकें तापमान. आयज चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांत चडावत तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. 25 मे मेरेन नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. दिल्ली आनी लागसारच्या साबार वाठारांनी घसघशांनी पावस पडलो. वेगान वारो घोळो. देखून वीज गेली. राष्ट्रीय राजधानींतल्या तापमानात 11 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव आसलो. गुरुग्रामाच्या कांय वाठारांनी झाडां हुमटून पडली. बरेच कडेन उदक सांठवले. दिल्लीच्या IGI विमानतळावयली उड्डाणां कमी जाली. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गुरुग्रामांतली येरादारी आडोवन उरली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.